हे पळय काय बोलो वॉटरफॉल दिसता रे. पळय वॉटरफॉल पळय वॉटरफॉल. तुम्ही वॉटरफॉल पळया तुमका दाखवायचा. हे तू असा फ्रेमेन काय बरं दिसता. मॉर्निंग गाइस, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. सकाळी पुढे झाला 4:30 आणि मी खूप आहे बाहेर बसपाक जालो पण हे करता म्हणून ते काय वर रे. गुड मॉर्निंग ते काय होता. बाय बाय मेळ्या 4-5 दिवसांनी. चल चल बाय. मी को कशा आठ जाता पण टाईम झाला 9:30 झाली आणि नुसत्याकडे येईल आमचं फ्रान्सिसचं. काय केलं 5:30 आता कॉल केलं. बाय उठलंय काय म्हणतात ना. बाय उठवा ना अजून उठलंय की फ्रान्सिस असतो बायला त्याच्या म्हणलं आणि रावताना तेव्हा सुशेगात उठताले आता अजून उठवा ना म्हटलंय. आणि आता एक दुसरं नुसत्याकडे येलो मी खूप जाऊन आमचं नुसत्याकडे येतलं म्हटलंय. आणि आता पे आयतं का नुसतेच आहे. यो मग आता रट्ट की यो इथं पळता नुसत्या खाते थोडे नुसते आहा थोड्यात कितें केलं आता. मी कोदळच्यान रावला मामा दुसरं कोण नुस्तेकार येयल्लो मातसो पयलीं ना नुस्तेकार आत्ता येयल्लो म्हणजे ते म्हणून मी आमी अगोदर नाका म्हटलें राव यो मिकू बेगीन यो वेल्लेकार येयलो यो. चंपाय रावला आनी मिकूय आहा. चंपाक एक ताल्लो घे हांवें आज पळोवपाक लागून बारीकशे ताल्ले बरे असले ते ताल्ले घेतला आणि इसवणाचे पोर घेतला. धाकटे पोर म्हणजे आहा मिडियम सायज. हे आता पळोवया कशें कट करपाचें. मिकू यो 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 येयले पळय खायता यो वेल्ली घेतलो का. आनी मेकूक यो 2 वेल्ल्यो खाल्ल्यार मूड असल्यार खाता न्हू. मातशें त्या रुमाचे सगळें खाली करता सद्या ते सावित्री येयलाय सो ताका म्हटलें मातशें राव मातशें ते सगळें खाली करून घेवया म्हणून. हे पळय ही दोगांय पळय हांगा बसला गॅलरीन. मॉर्निंग हे मॉर्निंग व्यू म्हाका दिसता आयज पावस येवपाचो क्लाउडी दिसता न्ही. हे सगळे कपडे मातशें सुकतले म्हणून पळयता आतां 2 दीस जाल्यार पावस येता. सो सगळें भितरलें सगळें सामान हाडलां सद्या आतां. सो सगळें कितें नाका तें उडयता. हे पळय सगळें हाडलां भायर हाडटा. सावित्री हाडटा भितरल्यान सगळें. सो कितें नाका तें सगळें भायर काडून उडयता आनी सगळें ते क्लियर करता. स्टोर रूमूच कसो तो आनी तितून सगळें म्हणजे अशें खूब सामान जालां खूब भरलां. आनी असलें स्टोरेज बॅग हाडलेलें आसा आनीक 2 ऑर्डर करूंक जाय. चादरी बिदरी कितें ते धुवन सगळें सेपरेटूच करून दवरूंक जाय. सगळें अशें पॅक केलेलें आसलें सगळें समजें तशेंच हाडलां सगळें कपडे बिपडे तशेंच उडयलां. पळोवया आतां कशें कितें तें सगळें मातसो सगळें क्लियर करून घेता. फूल रूम खाली केला. सगळें कितें रे बेडार थोडें कितें उरलां. सावित्री म्हाका हेल्प करता हे पळय. सो तें सगळें क्लिनींग विनींग करून सगळें दवरता. हे फ्रांसाचें हे सगळें दवरलां आनी हांगासरलें सगळें म्हणजे हे आतां डोरे उरलां हेजे थंय सगळें काडून हे फ्रांसाचे हेका काय हातले ना हितून तेजें कितें कितें आहा कॅमेराचे हेजे ते सोडून घाल. हे ओपन करना बाकीचे सगळें क्लियर केलें सगळें फूल काडलें आनी वयर ते बॉक्सीस आहा ते मागीर पळोवया. तांचे म्हणल्यार बॉक्सिसाचे कितें आहा ते मागीर पळोवया. सगळें काडून थोडें क्लियर करपाक जाय म्हणून भरला भितर कितें कितें सांगा. सगळें क्लियर केलां आमी. सगळें क्लीन करता सावित्री. हांव तसं बायचें पळयता. सावित्री तब तक ये निकालो ना. हाँ ये सब हाँ ये सब हुआ ना क्लिनिंग करके. हाँ सो सगळें क्लियर केलां आमी. आतां फकत हांगा सावित्री झाडू मारताले पुसून मागीर सगळें जाग्यार कितें दवरपाचें तें दवरता. या तब तक मैं अंदर जाते सद्या. आप एक झाडू मार के थोडा पोच केलो भायर न्हू. बाय हें करता सगळें सामान हांगाडून दवरलां हांगासर. बाय हांगा टीव्ही लावन दिल्ली बाईक वाज हाडटले म्हणून रायम्स. हांगा सगळें फूल टोटल सामान हाडून दवरलां. तें आतां पळोवंक जाय कशें मॅनेज करपाक जाय दवरपाचें कितें तें. त्या टायमाक आतां बायक न्हू बेश्टें हांवें हें खावपाक केलां. आतां मातशें खातलें जाल्यार पळोवया. बनाना बीन घातला हितून. सो आतां कांयच टायमूय ना म्हाका तेका करपाक बीन. मागीर तें अशें एका फास्ट आतां हे इल्ले पीसीस करून दितात ते खाता जाल्यार खावनी. आनी बाकीचें म्हाका आतां सगळें पळोवंक सगळें सामान तर काडून दवरलां पूण आतां कितें कितें सॉर्ट आवट मागीर करता कित्याक आतां जेवणाचें पळोवपाक जाय. पळयता कशें कितें जाता तें. ते सगळें पयलीं बाय करून जाय तें तेका म्हटल्यार पुसून बीन सगळें क्लीन करून सगळ्याक घे धाडून बिडून मागीर पळोवया कितें दवरपाचें. सो आतां न्हू फ्रांसीस हांव व्हिडिओ घालता. आत्तां जस्ट जॉब फॉरार पावला दाखयतो थंय कशें कितें आहा तुमकां दाखयता. पळया तुमी. खंय आसा येच्या ओ पळय बच्चा माझा ओ पळय वा दिसता रे दिसता वॉटरफॉल दिसता. तू उलटो दिसता जाव. हा उलटो दिसता. हे वा पळय काय बोलो वॉटरफॉल दिसता रे. पळय वॉटरफॉल पळय वॉटरफॉल.
दिसता रे दादा हे केला पळय शंकर पळयता टीव्ही ऑन आहा रे हा किती ऑन आहा टीव्ही हा टीव्ही पळयता उदकूच ना पळय हांगासून फूल उदक एक्चुअली पडटा भरोन उदक पडटा आयज उदकूच ना सायडीकसून इल्लें इल्लें पडटा पळय बरो दिसता म्यूट केला म्हणून ए झालं मरे तुमचे एक पॉईंट दाखयला आहे ना ओके हां आणि दुसरा पॉईंट पळोवंक जाय जाल्यार पयशे लागतलो मागीर रिमोट घेऊन हे बा रिमोट घेवन खंय रे म्यूट केला म्हणून हां बरें बरें चल दवरता आं. चल बरें बाय हम्म. हांगा बाय बीन खेळटा सगळे खेळणी काढला त्याचे सगळे ते भरून दवरलेले हेसने कितें हांवें सगळे ते भितर सगळे त्या रुमान सगळे भरून दवरलेले सगळे ते आतां काडला म्हणून आतां खेळटाय आणि फ्रांसान जस्ट एक व्हिडिओ क्लिप धाडला तो आतां बोटिंगाक खंय ते पावला खंय सो तुमकां आतां पळोवपाक घातलो तो घालता हां हेच्या फाटल्यान पळया कशें कितें तेजे ट्रिप चल्ला ते शॉर्ट कितें क्लिप्स आहा पळय तो म्हाका धाडटा जस्ट हांव तुमच्या कडेन शेअर करता राव हेच्या फाटल्यान फ्रांसाचो ब्लॉग पळया क्लिप बुडचें ना मरे तूं बुडचें ना मरे ए तूं आसा फ्रेमीन काय बरं दिसता काय बरं दिसता पळय खूप काम आहा आणि हे पळय बाय पळय कितें करता बिस्कीट खाल्यान सगळ्यांक हांगाच उडयला आता खूप काम आहा म्हणजे अर्धे थोडे अपडेट करून दवरले सगळे कपडे सॉर्ट आउट केले अर्धे पिलो मागीर चादर बिदर ते थोडे जाले बाकीचे थोडे उरला सो ते करपाक जाय आणि बाय धाडटा आमी मातशें आतां टी टायम ब्रेक घेता चाय पिया मम्मीने चाय पिया हां कप म्हणजे आता मातशें टायर्ड जालें म्हणून आमी आयज न्हिदो बीन कोण ना बाई न्हिदना आमी न्हिदो कोण न्हिदना आज रेस्ट डे पण रेस्ट डे न्हू आज वर्क डे सो चलो बाकीचे उरला ते काम करता आनी सॉर्ट आउट करून दवरता सगळें सो फाल्यां परत सकाळचें उठून आनी खंय वचपाक जाय ए मस्ती करना गो बाय सो चलो करता आनी मागीर पळोवया हे बेश्टे पापा करीत आहा हे चोडून आमकां कशें आयकना पळय हांगा बॉक्स खाली आसले तितून येवन आतां आपूण आं कितें जालें गे बॉक्स बंद अर्दे आसले आपूण गेला भितर बसपाक खाली बॉक्स आहा आतां म्हणटा ते आपूण बॉक्स बंद करता परत पळय बॉक्स परत बंद करता पळय हे कशें आयकना रे बाबा आनी म्हाजें इतलें काम आहा तें सगळें थोडें पेंडींग उरलां तें अजून जावना सो कित्याक मदीं जेवणाचें करूंक गेलें सकाळचें त्या टायमार गेलें परत बायक न्हाणयता येते ते सगळें उरलें आतां हांव सामकें वांगडाच सगळें सॉर्ट आउट करून दवरता खंयचे कपडे बीन नाका घालना त्या रुमान आहा ते सगळें काडून दवरता हे बाय मात म्हाका कांयच करूंक दिना पळय आनी कोणा आयकना ते पळय कोणाक आयकना भुरग्याक आयकना आजी म्हाका आयकना कोणा आयकना दे कोण गेले तुका जाय खूब पडटले न्हू आतां आमकां कलपळून उडयलें ड्राय केलें म्हणून सगळ्याक सामान आहा सगळें दवरपाक जाय आतां सद्या कोण ते बाबा म्हाजो हांगा पळय बाबा ए बाय आसरा पळय मम्मा पळय आसरा हांगा पळय हे पळय कसली नाटकां करता पळय बाय मम्मा पळय फायनली बाय न्हिदले सो आज न्हू खूब म्हणजे अशी हे खंय जालें बाय म्हणजे जाल्लेल्याक आयज म्हणजे आमी कितें हॉस्पिटलान हांव आसलें पळय म्हणजे घरा आमकां डिस्चार्ज दितो पळय तेज्या मागीरच्यान फ्रांसीस आसलो पळय डे म्हणजे घरा येयले डे वानासून आज एक असो फर्स्ट दीस ना जालो तो म्हणजे आयज तो असो भोंवपाक गेलो सकाळचो न्हू आनी तो एक 3-4 दीस नासचेना आनी म्हाका म्हणजे कितें जाणा म्हाका इतलें म्हणजे अशें दिसोकूच नासलें की बाय न्हू
आमच्या म्हणजे फ्रांसाक सोदतले अशें म्हणून. म्हणजे म्हाका दिसतालें की ते इतले ताका अजून कळना न्हू अशें कोण येता बिता. म्हणजे बाकीचे येता आतां आमी आहा न्हू सगळीं रावले खेळटा बिटा मातशें हें करता. सो ताका अशें इतलें म्हाका अशें दिसतालें की कांयच कळना म्हणून. पूण आतां ते सांज मदीं मदीं डाडा डाडा करीत आसलें. डाडा खंय बीन अशें विचारल्यार डाडा डाडा करता आनी डाडा खंय गो म्हणटल्यार डाडा गिंग गिंग गेला म्हणटालो. सो केन्ना तो ऑफिसान बीन वयतालो पळय तेन्ना अशें म्हणटालो आमी डाडा खंय ऑफिसान गेला म्हणटालो ते. ऑफिसान गेला म्हणटा डाडा खंय गो बाय म्हणल्यार गिंग गिंग म्हणटाले. सो तो ऑफिसान वयतालो न्हू तशें आसता नॉर्मल. आनी मदीं आतां शंकर आमी बीन केन्ना विचारताले ते सकाळचे ना दनपारां बीन गिंग गिंग म्हणटाले. आनी आतां सांजच्यान ते डाडा डाडा करीत आहा. खंयी पळयता एक तो आमचो फ्रेम आहलो केन्ना आतां तो तुमकां खबर आसा तो रूम हांवें सगळो खाली केलो. तो एक फ्रेम आमची व्हडली लग्न जावन आमी उटी गेल्ली भोंवपाक न्हू थंय आमी म्हणजे तो ड्रेस कोड बीन घालून फोटो घालो. तो म्हणजे फ्रांसूसूय चेंज दिसता हांवूय चेंज दिसता तितून तुमकां दाखयता मागीर. सो कितें म्हणजे ते बाय न्हू डायरेक्ट वळखान डाडा डाडा करता. फोटोक पळयता पळयता आनी डाडा डाडा करता. मातशें विडियोचेर खंय दिसलें डाडा डाडा करता. तो खबर ना उदयच्यान आतां ताका हांव न्हिदोंक सुद्दां हाडलें तेन्नाच्यान सुद्दां ते डाडा डाडा करीत आहा. म्हणजे खबर ना आनी हांव म्हाका दिसलें म्हणल्यार तो इतलें मिस करता म्हणून डाडा. तो डाडा पळयता म्हणटालो आरे आनी डाडाक सुद्दां थंय चॅन पडना. तोय आतां कितल्या फावटी म्हाका ताणें कॉल केला ना बाय कितें करता बाय न्हिदलें बाय कितें करता बायन खाल्लें बाय कितें करता. आनी फ्रेंड्साक बेश्टें म्हणल्यार तुवें बॅगान घालून व्हरचें नासलें बाय काय म्हणलें तुज्या. ताकाय थंय चॅन पडना आनी हांगा एकाय चॅन पडना. मम्मा तुमकां कितें तुमी म्हणटले सरप्रायज जातलें. आजून बाय मम्मा एकूचदां मातशें कितें मम्मा अशें कितें म्हटलेलें पूण आजून मम्मा म्हणना. डाडा म्हणटा आदी म्हणटा मागीर आई करता. म्हणजे नॉर्मल मातशें मातशें अशें कितें करता आजीमा अशें बीन. आनी सारकें न्हू पूण अशें आजी आजी अशें ते मातशें मातशें कितें हें करता. पूण डाडा बीन म्हणटा भैया म्हणना आजून. पूण मम्मा आजून म्हणना. केन्ना मम्मा म्हणटलें आनी हांव केन्ना आयकता तें रावलां. सो आसूं बाय न्हिदलें आनी सदां फ्रांसाची संवय जाताली न्हू म्हणजे जेवले बिवले बायकूय न्हिदता फ्रांसूय न्हिदतालो. आनी हांव मागीर रातचें म्हजें मशीन लावपाचें मागीर भिजत घालपाचें तें कितें कितें करीत आसतालें म्हजें काम. पण आज अशें जालें की फास्ट फास्ट हांव न्हावता येता करता म्हणल्यार शंकराक म्हणल्यार मातशें पळय तूं मम्मी आई बीन न्हिदली बेगीनच म्हणल्यार न्हिदली नॉर्मल. आई रावल्या आनी आईक म्हणल्यार तुवूय न्हीद गे असं म्हटलें. सो पूण आयज न्हू हांव ओदेव फ्रांसाक फोन करूंक सोदतालें फ्रांसीस तुका बाय म्हणल्यार खूब मिस करता ना म्हटल्यार आसून तो न्हिदला आसतलो म्हटलें ताका बेश्टें डिस्टर्ब कित्याक सगळ्याक भोंवला बिवला आसून म्हटलें. सो पूण बाय तुका खूब मिस करतालो तुजो विडियो थंय आसता तेन्ना पळयता बीन जाल्यार. सो चलो आज म्हाजें सगळें काम बीन जालें एक रुमाचें सगळें कंप्लीट केलें हांवें. कितें जातालें बाय जाल्लेल्याक म्हणजे म्हाजें सगळें सामान हांगा थंय सगळ्याक पडलें आनी म्हाका अशें सगळें जाग्यार दवरपाक हें तें करपाक टायमूच गावनासलें. सो हांव मातशें मातशें थोडें थोडें आतां कितें कितें सगळें कितें नाका बिका तें सगळें भायर बुडोवन सगळें हें करून तें थोडें थोडें करता. मॅनेज कशें जाता तशें करता. तें सगळें पळोवचें पडटा जेवणाचें हेजें तेजें सगळें कपड्यांचें आमचें तेजें खूब काम बारीक बारीक खूब कामां जाता. सो आसूं आतां हांवूय न्हिदता म्हणजे जेम पडटा तेन्ना न्हिदता पळयता. सो आजच्या ब्लॉगान इतलेंच. मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर बाय बाय गूड नायट.